सातवे वेतन आयोगाच्या शिफारसीक लागून 7 महिन्यांचो एरियर्स ऑगस्टान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा जातलो। 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन वाढ दितले अशी घोषणा केल्ली आसा। सातवे वेतन ऑगस्ट म्हयन्यासावन केंद्रीय कामगारांक चालीक लागतले। जानेवारी ते जुलय ह्या 7 महिन्यांचो एरियर्स दितना जीपीएफ, एनपीएस आनी मेळिल्ल्या कराची रक्कम वजा करचे नात। 29 जूनाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत सातवे वेतन आयोगाचो प्रस्ताव लागू करपाचो निर्णय घेतला। प्रस्तावांत 14.27% वेतन वाढ सुचयल्ले। हातूंत म्हारगायेचो विचार करून भत्त्याची रक्कम कामगारांक सरासरी 23.5% वेतन वाडोवपाची परवानगी दिवपाचे आशिल्ले। ह्या परवानगीक मान्यताय मेळ्ळ्या। निवृत्त कामगारांक निवृत्तीच्या वेतना सयत 24% वाड मेळटली। सध्या केंद्र सरकाराच्या सेवेत सुमार 50 लाख कामगार असून 58 लाख निवृत्त कामगार आसात। ह्या थारावणेक लागून तांच्या वेतनात वाड जावपाची शक्यताय आसा। सातवे वेतन आयोगान फाटल्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यात आपलो प्रस्ताव अहवाला सयत केंद्राक भेटयल्लो। 27 जुलयाक ह्या बाबतीत अधिसूचना जाहीर केल्ली। उपरांत एरियर्स दिवपाची थारावणी केंद्र सरकारान घेतिल्ल्यान लाखांनी कामगारांक थाकाय मेळ्ळ्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।